शेळ मेळावले आंदोलना वेळार सरकारान कांय आंदोलकांचेर गुन्यांव नोंद केल्ले आसात। ताका लागून तांकां गुन्यांव निवारण फाट्यांत वचून हजेरी लावची पडटा। हाका लागून तांकां त्रास जातात। सरकारान शेळ मेळावले येवपी IIT प्रकल्प जर रद्द केला तर हे गुन्यांव कित्याक दवरल्यात? ह्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हूण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज चौथो दीस गेल्या 18 तारखेसून आमी आयज क्रायम ब्रांचीन एटेंडन्स दिवपाक लागून येत आसा। 18 ते आयज 21 तारीख जाली। फाल्यां पर्यंत आमकां सांगलेलें आसा 22 तारीख पर्यंत। सो 5 दिसाक लागून आमकां डेली रिपोर्टिंग आसलेलें आनी आमी डेली सकाळचे 10 ते दनपारचे 12 पर्यंत 2 वरां हांगा रिपोर्टिंग करताले। सो बेजिकली जी रिपोर्टिंगाची ऑर्डर जी आसलेली ती आसलेली बेजीक आसलेली म्हणटा ती इन्वेस्टिगेशन। सो जे बाबा थंयसर कितें घडलां पळय तेजे बाबतींत, बट आयज पर्यंत आमचे वांगडा कसलें तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करूना, हें आमकां कितें डिटेल्सान कांय दिसूं ना आनी कांय आमकां सांगूं ना। आयज आमी डेली जाली 2 वरां जाली सकाळचे येता हांगा सायन मारता आनी वयता। सो एवरीडे कंटिन्युअसली। सो आयज अशें दिसपाक लागलेलें आसा की खंयसर तरी आमचेर हॅरेसमेंट जावपाक लागलेलें आसा। आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटान जेन्ना तेंच्या कॅबिनेट मिनिस्टरान आनी CMान सांगलेलें आसा जी ही केसीस जाल्लेली आसा ते मेलावळी विजिलन्स IITक लागून ते आमी विड्रॉ करतले म्हणून। सो जेन्ना एक गव्हर्मेंट स्टेटमेंट दिता एक कॅबिनेट मिनिस्टर आनी CM म्हणटा की आमी केसीस विड्रॉ करतले म्हणून, जाल्यार आयज पर्यंत ही केसीस विड्रॉ करपाचें कित्याक जावना? आयज पर्यंत आमकां डेली हाडून हांगा बसून इन्वेस्टिगेशनूय कित्याक जायना? फाटले 4 दीस जाले आमच्या बाईन सांगलां की आमी हांगा येत आसा। मेळावलीसून हांगा रायबंदर येवप म्हणल्यार आमकां खूब त्रास घडटा आनी त्या येवजी फाटले 9 म्हयने जाले आमी प्रोटेस्टूय करताले। अशें ना की गोंय सरकाराक आमी सांगूंक ना बाबा आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आशिल्लो म्हणून, सांगून लेगीत आमचेर इतलो अत्याचार केल्लो आसा आनी आतां परत हॅरेसमेंट। खबर ना फुडें आतां कितले वेळ आमकां अशेंच बांदून दवरतले। आमचो करियर आसा, आमचे गांवचे लोक हे जे गरीब आसा शेतकार आसा हांकां हांगा पर्यंत हाडटा। असो त्रास कित्याक करता तो कळना। जेन्ना जो प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टा खातीर पुलीस धाडिल्ले, जो प्रोजेक्टूच स्वता स्क्रॅप जाल्लो आसा जाल्यार हो आनी अन्याय कित्याक करता आमचे? आमी पळयता की गेले 18 तारखेच्यान आयज 21 तारीख पर्यंत आमी हांगा क्रायम ब्रांचान येवन आमची एटेंडन्स घालता पळयता। आनी आमी अशें म्हणटा की CMान उलयल्ले जेन्ना IIT प्रकल्प रद्द केलो मेळावली तेन्ना उलयल्या उपरांत तेणें म्हटलें की ज्यो केसी आसा त्यो फाटीं घेतल्यो म्हणून आपलो। पण आयज पर्यंत कितेंच हालचाली दिसना। हांगा येता आमी 2 वरां 10 ते 12 पर्यंत बसता आनी वयता अशेंच चल्लेलें आसा। ही सरासर जे आमचो सरकार आसा जो भाजप सरकार आसा तो आमची सतावणूक करता। CMान चिंतचें की ताबडतोब हे जे केसी घातल्यो 307 काही लोक थंय प्रेजेंटच नसले अशा टायमार तेंचेर 307 घातलेले आसा आनी त्यो 307 केसी ज्यो हे आसा क्रायम आमी कोणी केल्लो ना ते तो गुन्हो आमच्या सरकारान लादलेलो आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवचो। ज्या कॉजा खातीर IIT खातीर जे आमचेर आयज हे घातलां सरकारान जे आमचेर क्रायम्स घातलेले आसा तो जेन्ना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता तेन्ना स्क्रॅप करतना मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले जो आमचो होम मिनिस्टर आसा की आपूण ते सगळे फाटीं घेतलो एलिगेशन कितें आसा। आनी एलिगेशन सुद्दां कितें अटेम्प्ट टू मर्डर जे आमचे सारके मनीस जे आसले ते एटेंडूच थंयसर नासले तांकां कोणाक सोदून हाडून थंयसर आमचे चार्जीस घातलेले आसा। आनी हांव एक म्हणटा की हांव जे उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें तें पाळचें नाजाल्यार सत्तरीन आयज एक हें आसा आवाज आसा ती फाटीं जर घेयना जाल्यार हेचेर 26 जानेवारी आसतली ते दिसता आमी व्हडल्या रॅलीन हेचेर हें केल्लें डिसिजन घेतलें अशें आमचें थारलेलें आसा। लायिल्ली आहा त्या स्पॉटार हांव तर नासलें थंयसर आमी सगळ्या गांवान आसली पूण तरी आमचेर 307 लायिल्ली आहा एटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून। आमी पुलिसांक एक गाळ सुद्दां सांगूंक ना कितेंच करिनासतना हें केल्लें आहा। आनी म्हाजें एक सोडून दी म्हाका हें दिसना की आमकां कलम लायलें आमकां हें अरेस्ट केलें म्हूण म्हाका व्हडलेशें फरक जायना। पूण ह्या ल्हान भुरग्यांचेर जें लायलां तेंचें भविश्य फुडें धोक्यान घालता। हे CM कितें करता? लोकांक त्रास दिता। सगळे छळ पांडल आहा पुलीस धाडून तांकां त्रास दिले ते सगळें केलें आनी त्या उपरांत आतां हांकां व्हडली व्हडली कलम ह्या ल्हान भुरग्यांक लायल्या। ती CMाक म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की ती कलम तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन काडून